मायमोगाचं येवकार मनीषा जाधव सूर्यफळाचे हेडलाईन्स। राज्य खणकाम आणि कंपनीच्या प्रस्तावित उड्डाणपुलाक पिळगावच्या ग्रामसभेत दिसून आयलो खर विरोध। गावच्या सैमाक आनीक नुकसान जावंक शकता, थळाव्यांक हुस्को। कोयराच्या बेकायदेशीर शेडीचो विषय घेऊन कवळे ग्रामसभेत वातावरण झाले तापट। 4 दिसा भितर काडटले ही शेड, ना जाल्यार दितले राजीनामो। सगळ्या पंच वांगड्यांनी दिला खंय उतर। राज्यात नैऋत्य मान्सून सामान्य, अचकीत वत पावसाचो खेळ। फुडल्या काही दिसात गोयात मध्यम पावस, हवामान विभागाचो अदमास। आणि आताच्या कोकणी खबरो विस्तारान। राज्य खणकाम आणि कंपनीच्या प्रस्तावित उड्डाणपुलाक खर विरोध पिळगावच्या ग्रामसभेत दिसून आयलो। गावकारांनी पंचायत वाठारातल्या खणकामा आड थाराव संमत केलो आणि गावच्या सैमाक आनीक नुकसान जावंक शकता अशें सांगून हुस्को उक्तायलो। दिवचल पिळगाव वाठारान खणकामा संबंधित लोकांमदी हुस्को वाढत चल्ला। साबार फावटी कागाळी करून आणि विरोध करूनय काम चलता। पंचायत वाठारातल्या खणकामांक थळाव्यांनी विरोध केल्ल्यान पिळगावान ग्रामसभेन खण विशयाचेर मुखेल भर आशिल्लो। मेन विषय म्हणजे तो पावसान जो ट्रान्सपोर्ट चालू आसा पळय ताजो विशय आसलो। ट्रान्सपोर्ट पावसान चालू आसल्या कारणान सबंद म्हणजे फ्रॉम पिळगांव जंक्शन टू सारमोनास पर्यंत सगळो रेबो जाता आणि पब्लिकांक डिफिकल्ट जाता थंयच्यान हें करपाक फेरी धरपाक वचून। तेन्ना सगळ्या पब्लिकांनी डिमांड केलो सरपंचाक की तो ट्रान्सपोर्ट चलता पळय तो बंद दवरचो पावसान तरी एटलिस्ट, कित्याक जेणे करून लोकांक ते त्रास जावचे ना म्हणून। आणि सरपंचान तांकां एश्युरन्स दिला की आतां त्या मंगळार दिसा तांकां लेटर करता आणि विदीन 8 days जर कितें मायनींग एक्शन घेतली ना जाल्यार फुडें कितें आसा तें आमी रस्त्यार उतरया आनी तें स्टेप घेवया म्हणून। रातच्या वेळार अवजड वाहनांची येरादारी जाल्ल्यान थंयच्या लोकांक चड धुल्ल प्रदूषण, आवाज प्रदूषण आणि सुरक्षेविशीं प्रस्न निर्माण जाल्यात अशें सांगून गावकारांनी रातच्या खणकामाचो हुस्को उक्तायलो। आयज आमी जो ठराव घेतलेलो आसा तो ठराव म्हणजे जी आयज मायनींग लागून जी अंदाधुंदी सारमनशेर चल्लेली आसा, जे रस्त्याचेर जे कितें प्रॉब्लेम्स जाता, लोकांक नायटीक लागून जे त्रास जाल्लेले आसा त्या सगळ्या त्रासांक लागून आयज आमकां नाइलाजानसून ग्रामसभेन ठराव घालचो पडलो। ग्रामसभेन ठराव घालपाची थोडी कारणां आसा, कित्याक आमी आमच्या हितून डायरेक्टर ऑफ मायन्स, पोल्युशन बोर्ड, डेप्युटी कलेक्टर, पंचायत हांकां सगळ्यांक आमी लेटरां दीत आसा, पूण कांयच ते एक्शन घेयना। आमी जानेवारी लेटर दिल्ले नायटीक लागून, जाल्यार जुनाचे 2 तारखेक नायट एक दीस म्हाका रातच्या आमच्या थंयसून फोन केलो की पोल्युशन बोर्डाचे मनीस येयल्या मॉनिटरींग करपाक। हांव येवन जर थंय पळयता जाल्यार ते येयला, मशीन लायलेलें आसा, मशीन चालू केलें। मशीन चालू जर कर जाल्यार थंय नायटूच ना चालू, भितर सगळें ऑपरेशन बंद आसा। म्हणजे हे सगळें मिली भगत हे तेंच्यांनी पयलीं ठरोवन केल्लेलें आसा की आमी येतले, तुमी नायट बंद दवरा। आतां हालींच डेप्युटी कलेक्टरा पासून सगळे पोल्युशन बोर्डवाले रस्तो पळोवपाक गेल्ले। ते दिसा सकाळच्यान रस्तो चकचकीत, दनपारां 2 येवपाचे आसले ते येयले, न्यू प्लांट आमचे जंक्शन आसा पळय पिळगांव जंक्शन थंयसून परतले। फुडें सारमनशेर तांकां लोक रावले आमचे, पूण ते फुडें येवंक ना। आनी आतां मेन मुद्दो आसा म्हणजे तो फ्लायओव्हराचो। आयज फ्लायओव्हर जर सारमनस जालो, जो मयेमसून जातलो, म्हणजे मयेम NSP आहा पळय थंयसून तो 2-3 कडेन जावपाचो आसा, जे पब्लीक रोड येता पळय थंयसरूच फ्लायओव्हर जातलो। आनी फाल्यां तो फ्लायओव्हर जाल्ल्यार तांकां फुडें कसलेंच ऑब्स्ट्रक्शन नासतलें। ते मुळगोवच्यान जो ट्रान्सपोर्ट येतलो पळय तो डायरेक्ट सारमनशेर येतलो। ते तेन्ना तेंचे व्हडले डंपरी घेवन येतले, कित्याक ऑब्स्ट्रक्शन नासतलें। आनी त्या कारणाक लागून आमकां सारमनसकार तर कंप्लीट आमी काबार जातले, कित्याक आमच्या जी घरां आसा पळय ती 10 मिटराचेर, 5 मिटराचेर अशी जी घरां आसा, आनी तांकां SOPन जावं आमचो कोण ते इसीन जो पळय पॉयंट घालून दिल्लो आसा की जी रेजिडेन्शियल एरिया आसा ती मायनींग हेच्या पासून 200 मिटर भायर आसपाक जाय, पूण सारमनस 95% 200 मिटराच्या भितर आसा। हें कोणीच इन्स्पेक्शन करिनासतना जावं हेजें कोणीच सारकें हें करिनासतना तांकां EC दिल्लेली आसा। त्या कारणाक लागून आमी ठराव घेतलेलो आसा की आमकां थंय मायनींग नाका। व्हडली व्हडली झाडां अशी बँड जाल्लेली आसा, ती जर फाल्यां जर बेंडली जाल्यार दोनूय ज्यो पळय फेरी आसा थंयसून वेवस्थीत क्रॉस जावन लोकांची सोय जातली। आमकां आयज पळय 400 वटेन म्हटल्यार उपकारता। BJP गव्हर्मेंट पार्टीचे लोक आसा, गव्हर्मेंटाचे आमदार आसा त्या हितूर, जाल्यार आयज आमची फेरीची परिस्थिती लोकांक सकाळीं वयता कितले त्रास जाता। 8चे लोक 9 घरा कामार पावता, जे फेरी सारकी ना।
टायमर त्यांची फेरीच नसतं. फ्लायओव्हराक तेंच्यांनी स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन हाडलें. जो मायनिंगचो तेंचो मायनिंगान डायवर्ट करपाचो आसलो तसो ट्रान्सपोर्टाचो तीन ओवरब्रीज करून तेंच्यांनी ते की आमचो की लोकलांचो ताका विरोध आसा म्हणून आमी अजून कंपनी सुद्दां आमच्या पंचायतीन आमी कसलें तेजेर डिसिजन घेवंक ना. तुमची जेन्ना संमती जातली लँड ओनरांचे सगळे डॉक्युमेंट क्लियर आसतले आनी तुमी जेन्ना पाठिंबा दितलो तेन्ना आमी पंचायत फुडें सरतली ताका, नाल्यार आमी तशेंच तटस्थ रावतले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घराचो कर उणो करप आणि कोयराचो प्रश्न हे दोन विषय कवळे ग्रामसभेत बरेच गाजले. कोयराची बेकायदेशीर आशिल्ली शेडीचो विषय घेऊन वातावरण तापट जाले. मजगती 4 दिसां भितर ही शेड काडिना जाल्यार सगळ्या पंचवांगड्यांनी राजीनामो दिवपाचे उतर दिला खंय. जो मेरेन कोयराची शेड स्थलांतरीत जायना आणि कोयराची समस्या सुटावो जायना तो मेरेन व्हड प्रकल्पांक नवे बांदकाम परवाने दिवचे नात, थळाव्यांनी सांगला. तशेंच पंचायतीन संमत केल्लो घर कर उणो करपाचो थाराव चालीक लावपाचो अशेय तांची मागणी आसा. ते भायर जळारांची पैदास आडोवपा खातीर बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डांचेर कारवाय करची आणि पंचायत वाठारांनी नेमान फॉगिंग करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. अशें पळोवपाक गेले जाल्यार फाटली जवळ जवळ 10 वर्सां जाली आमी ह्या विशयाचेर पंचायती कडेन मागण्यो करता की जे पद्दतीन पंचायत गार्बेजीचेर ट्रिटमेंट करता किंवा ज्या पद्दतीन डंपिंग करता ते बरोबर जायना, ज्या खातीर पब्लीक हेल्था खातीर जे बरेच इश्यू जाल्ले आसा. त्याच्या खातीर वारंवार आमी हेजेर उलयता. आमी तेचे कडेन तांच्या खुबशीं सजेशनां दिल्लीं आसा, खुबशे आमी त्या टॉपिकाचेर उलयल्ले आसा, पूण आजून पर्यंत पंचायत मंडळ हेचेर कांयच एक्शन घेवपाक तयार ना. पूण बरीच सजेशनां दिली तरी सुद्दां तेचेर तेंच्या कडल्यान कांयच इनपूट आमकां मेळना. आणि आता जर पळोवपाक गेले जाल्यार रिसेंट कंडिशन जर पळयली जाल्यार डेंगूच्यो केसी अख्खें गोंयभर बऱ्यापैकी वाडलेले आसा. पयलींच 8 दिसां पयलीं आमकां न्यूज मेळ्ळी त्या प्रमाण आमच्या फोंड्या तालुक्यान सुद्दां बऱ्यापैकी केसी आसा. त्या रिगार्डींग मॉस्किटो ब्रिडींग हांगा जर पळयलेले ज्या जाग्याचेर कवळे पंचायत स्वता गार्बेज डंपिंग करता, ट्रिप्स आनी अनसेग्रिगेटेड पद्दतीन जे डंपिंग करता तेतून सुद्दां मॉस्किटो ब्रिडींग आमकां पळोवपाक मेळटा. त्याच्या खातीर आमी बरेचशे विशयांचेर आयज पंचायत मंडळा कडेन डिस्कशन केलें आनी अशें तांकां सांगलें की ज्या पद्दतीन ह्याच जाग्याचेर आतां अनसेग्रिगेटेड वेस्ट जे डंपिंग केल्लें आसा आनी ज्या शेडीक तेंच्यांनी MRF शेड म्हणून नांव दिलां, जी इल्लिगल आसा हें तेंच्यांनी स्वता मान्य केल्लें आसा, ती शेड जो पर्यंत पंचायत मंडळ काडिना तो पर्यंत आमी ओगी रावचे ना. आणि पंचायत बोर्डीक स्वता अशें सांगलेलें आसा की फुडल्या 4 दिसां भितर ती शेड जी आसा ती ह्या जाग्या वयल्यान काडटा आणि प्रॉपर सिस्टमीक ह्या गांवान आमच्या खातीर एक गार्बेज मॅनेजमेंटा खातीर बसयता. फुडल्या 4 दिसां भितर जर ही शेड जर ती काडिना जाल्यार ती मंडळ फुडल्या ग्रामसभेक पयलीं रिजायन करपाक तयार आसा, कारण की तेंच्या कडेन स्वता कडेन तो मॅनेज करपाक जायना अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. सो बरेचशे आनी असे विशय असले जसे की पार्किंगाचे ट्रक पार्किंग जे आमच्या हायवेचेर जाता त्याच्या खातीर सुद्दां एक्सिडेंट बऱ्यापैकी म्हणजे खुबशा प्रमाणात हांगा जाल्लेले आसा. तशेंच स्क्रॅप यार्डाचो विशय जो आसा, स्क्रॅप यार्डा खातीर सुद्दां जे हेच्या पयलीं जे व्हडल्या प्रमाणात उजो लागलो त्याच्या खातीर रिस्कान आमचो लायफ गेले. थंयच आमच्या पळोवपाक गेले जाल्यार थंय सिलिंडराचेर ट्रक पार्किंग केलें आसा, पेट्रोल पंप आसा. सो ह्या विशयाचेर सुद्दां आमी उलयले आणि तेचेर सुद्दां आमी एक्शन घेवपाक तांकां लायल्या की लवकरात लवकर ते जे स्क्रॅप यार्ड कितें इल्लिगली त्या जाग्याचेर ऑपरेट करता आणि त्याच्याच्यान ग्रामस्थांक जे कितें जाग्याचेर जे त्रास जाता ते बेगीनच्या बेगीन थंयचे डिमॉलिश करचे. हो इलिगल ही शेड, ही जी शेड आसा पळय हेंच्यांनी दाखयल्या खरी शेड ही MRF शेड आसा, पूण ती इलिगल शेड. आनी ते डबे तुमकां दिसता आसतले ते 40-50 लाखाचे डबे ते आतां हाडून उडयले. ते आतां कितलीं वर्सां जालीं ते तेजो कोण आवय बापूय कोण ना तेंचो त्या डब्यांचो. ते आतां पयलीं भितर आशिल्ले ते आतां भायर काडून दवरला. आमचो डिमांड एकूच आशिल्लो की हे शेड आहा पळय हे हांगा तुमी हांगातली काडा म्हणून. आनी जितले पयल्यान हे काडिना हेजो इशू तुमचो सॉल्व जायना. जितले न्यू कन्स्ट्रक्शन्स येता ते बारीक कोणाक बारीक लोकांची जी घरां येता तेंचो आमचो ओपोज ना. जे प्रोजेक्ट्स येता, जे विलाज येता, जे फ्लॅट्स येता तांकां तुमी खंयचेच कन्स्ट्रक्शन लायसन्स पंचायतीन दिवपाचे इशू करपाची ना. जितले पर्यंत हो प्रश्न सुटावो जायना. कित्याक हांगा शाळा आसा, हांगा भुरगे खेळटा आसतना तांचो बॉल हे घाणीन पडटा. आमी खेळटा हांगा आनी हे घाणींतल्यान बॉल व्हरचो पडटा काडून. सो आमकां एश्युरन्स पंचायत आतां हे ग्रामसभेक सगळ्या पंचायतींनी एश्युरन्स दिला. 4 दीस तेंच्यांनी दी म्हणून सांगला. 4 दिसां भितर हे काडटा आमी. कितें तेंचे भितर मिटींग घेता, ते डिसिजन घेता, 4 दिसां भितर काडटा. आनी काडिना जाल्यार फुडले ग्रामसभा येवचे पयलीं ही सगळी रिजायन जातले म्हणून तेंच्यांनी सांगला आमकां. घराचो टॅक्साचो इशू आशिल्लो तो आमकां 20% केल्लो, पूण 20% म्हणल्यार सो आतांचो चड जाला. कित्याक सामान्य मनशाक तो आतां इतलो बजेटा बसना. कित्याक आयज म्हारगाय खूब वाडलेली आसा. आयज बरोबर कितले हजारांनी लोकांक लायटीची बील येता आनी तितून हो टॅक्स त्या भुरग्याचें शिक्षण हें लोकां कडेन जायना. म्हणून लोकांचो जो डिमांड आशिल्लो पळय तो आमकां 20% आसा तो 10% करचो म्हणून.
आमी ग्रामसभेक ठरावा घेतलेले आसा हे जाता तितले बेगीन जे आसा ते आमकां 10% जो पयलू कोणी बोल्लो तो सोडून दी आतां फुडें नवीन जो टॅक्स घेतलो तो जाता तितले बेगीन सरकार 10 रुपयांनी करचो कित्याक 10 रुपयान जालो परवडटलो 20 रुपयांनी हो कोणाक परवडना. मजगती ही शेड काडपाविशीं आनी राजिनामो दिवपाविशीं उपसरपंचान कितें सांगलें ते पळोवयात. ग्रामसभेक रेजोल्युशन पास केलां जो पर्यंत शेड काडना शेड जाली तो शेड काडना तो सगळ्यांनी रिजायन जातलो म्हणला 4 दिसां भितर हें कितें बरें खरें मागीर ठराव परत घेतले ते मागीर विचार करतले काडपाचें जालें काडटले शेड काडटले शिफ्ट करतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सारजोरा ग्रामसभेत कोयर व्यवस्थापन ऑडिट अहवाल कर्मचाऱ्यांचो वेळ आनी मुखेल जिल्लो रस्ते ह्या गजालींचेर चर्चा जाली. कांय थाराव समत करताना वेळीचे आमदार कृत सिल्वा सयत थळाव्यांनी कलम 39A आनी प्रादेशीक येवजणे हुस्को उक्तायलो. प्रपोजल्स येयले रिगार्डिंग 16 फायनान्स डेव्हलपमेंट वर्क्स पेमेंट जे जाले ते आनी थ्रू अदर लायन डिपार्टमेंट्स आनी कितें वर्क्स जाले ती सो जी आमी फॉरवर्ड केलो हांवें जी वर्क्स कंप्लीट जाले ती सगळी ग्रामसभा मुखार दवरलो हांवें आनी आमी डिस्कस केलें तें ऑडिट रिपोर्ट एन्युअल रिपोर्ट सगळें ग्रामसभा मुखार दवरलो हांगा. 39A चेर कितें 39A चेर आमकां एक प्रपोजल येयल्लो टू ऑब्जेक्ट 39A सो TCP एक्टान हें केलो आहा नोटिफाय केलो आहा आनी NDA नो डेव्हलपमेंट एरिया जी प्रपोज केलो आहा ती तेकाय आमगे पंचायत ओपोज करता. आमी ऑलरेडी ऑब्जेक्शन्स धाडो आहा इंडिविज्युअली ऑब्जेक्शन्स धाडो आहा बट आमी ग्रामसभा रेजोल्युशन घेयलो आहा की आमी हें ओपोज कोताय म्हणून. आनी रिजनल प्लॅन पयली आमगे एक फायल आहा जी आमी पयली प्रिपेर केलोली ती आतां आमी फॉरवर्ड करतली रिगार्डिंग दीस ओनली. आनी एक स्टाफ कितें घेतलो प्रोसेस सारकें केलें स्टाफ तो आमगे टेम्पररी दवरलो आहा तेका आमी ते आतां रेक्टिफाय करतली. ओके रेजोल्युशन घेतलें तुमी रेजोल्युशन घेयला. ओके आनी हे कितें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडाचेर कितें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड तूं खबर आसतलें MDR 42 इज पासिंग थ्रू सारजोरा तेका लागून जी एनक्रोचमेंट जी आहा ती आमकां सांगपाक जाय आहली धाडपाक जाय आहली आनी तें काडपाक जाय आहली बट आमी जेन्ना PWD लेटर केली तें सांगिल्लें द रोड इज नॉट एक्वायर्ड एंड देर आर नो एनक्रोचमेंट इन गव्हर्मेंट एरिया तेच फाटल्यान आमी पोत्ती लेटर केली तेंकां मागीर पोत्ती लेटर तेगे रिप्लाय येयली टू डू अ लेटर टू द TCP आनी टू आयडेंटिफाय विथ देम म्हण सो आतां TCP एक लेटर केलो आहा आनी प्रोसिजर मागीर आमी कितलो 25 मिटर करपाक सोदता ते 25 मिटर करपाक ऑलरेडी प्रपोज्ड आहा तो 25 मिटर. आतां आमगे वेगळी हॉस्पिटल ग्रामसभा जाल्या तेगे एक डिस्ट्रिक्ट वॉटर हें नोटिफिकेशन येयलें तें 39 NDA केलें तें सो सॉफ्टवेअर डिमांड आहा तो 39 हे स्क्रॅप करपाक जाय आनी 30 NDA येयलो आहा तें आमकां नाका आमकां सगळ्यांक एक न्यू रिजनल प्लॅन हे आमचे सारजोरा विलेज पंचायत पासून जेन्ना 2021 रिजनल प्लॅन करता तेन्ना तेमी एक रिजनल प्लॅन तयार करतालो सो तेंकां तो जाय तेणी करून धाडले तो जाय धाडलो तो इम्प्लिमेंट करा सो हे आतां कितें NDA NDZ कितें करता तें तेंकां नाका सो तें आमकां हिंगाय पासून मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आहाय तेजे वीथ 25 मिटर तेंकां कांय रिडक्शन जाय कित्याक लोकांची घरां आहाय सो हें जाता जाल्यार पयलीं सुद्दां न्यू रिजनल प्लॅन येवपाक जाय हो प्रोसेस आमच्या सारजोरा विलेज पंचायत लोक मागता. सो आनी कितें इश्यू येयले इश्यू डेव्हलपमेंटा इश्यू येयलो तेजे प्लस गार्बेज इश्यू आहाय झाडां कातरपाची ते फांड तांकां तितलें पावना ते प्लस आमचो सारजोरा विलेज फुटबॉल ग्रावंड आहा तेजें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तेजें डिस्कशन जाल्लें प्रपोजलूय तेणी दिल्लें फेन्सिंगाचें वॉकिंग ट्रॅकाचें तें आमी सांगलां तांकां क्लब सारजोरा स्पोर्ट्स क्लब आहा तें घेवन एक लिस्ट करे कितें कितें जाय तें आनी पयलीं प्रेफरन्स कितें दिवपाक जाय मेजर प्रॉब्लेम आहा तो आमचो पंचायत रात में 3 ते 5 जस्ट 5 hours कितले बॉडी वाढलो सो आज कितें केलां वी वांट टाइम शुड बी प्रॉपर्ली एज पर लेबर वेलफेयर. ओके आनी 39 चेर कितें केलें 39 चेर आमी ऑब्जेक्ट करतात जे कितें आमकां कांय फायदो ना
म्हणजे 39 अपोज करता तुम्ही. आम्ही ऑपोज केला आनी कितें आसलो इश्यू? आमची आनीक एक प्रॉब्लेम आसलो हाऊस टॅक्स आमकां लोक घरात टॅक्स बसयता ती सारकी बसयना. एज अ क्रिएशन इंडस्ट्री ताका मिनिमम बसयता. मॅनेजमेंट कमिटी ते जस्ट 1000 फारीक कोता. बिग बिजनेस आनी आमकां लोकल 4000 5000 टॅक्स भरूंक लायता. आनीक क्रॅशरवाल्यांक क्रिएशन जस्ट 1000. म्हणजे हे तुम्ही आज रेझोल्युशन घेता? रेझोल्युशन घ्या म्हणून सांगला की एज पर मिनिमम कितें आसा तेंकाय लायक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, लिन्से मेनेझीस आनी ओमकार देशप्रभू. फाल्यां नागपंचम. पुराय गोंयांत नागपंचमी मनयतले आनी भावीक नागदेवताची पुजा करतले. गोंयांत ह्या उत्सवात नागाच्यो मुर्ती घरा हाडपाची आगळी वेगळी परंपरा आसा. ह्याच फाटभुंयेर गोंयभर बाजारात नागाच्यो मातयेच्या मुर्त्यो दिसपाक लागल्यात. हो उत्सव फकत धर्मीक समजुतींचो न्हय तर शेतकाम, सैम आनी सरपाची पुजा हांचे मदीं गोंयचो बऱ्याच काळासावन आशिल्ले दायज मुखार येता. फाल्यां नागपंचम आणि आयज पेडण्याची बाजारपेठ सारकी फूल जाल्लेली आसा नागोबानी. आणि नागोबा सेल करपाक ज्या खुबश्या जाग्या वयल्यान पेडण्याच्या बाजारपेठेन नागोबा येयलेले आसा. आणि नागपंचम असल्या कारणान लोकांची सकाळ पासून वर्दळ चालू आसा. कारण फाल्यां नागोबा जाय ताका लागून हे नागोबा तुमकां दिसता ते सेल करपाक हाडलेले आसा. आतां सगळ्याक जर तुमी पळयले जाल्यार सगळ्याक नागोबा तुमकां दिसता. जाता रे सेल जाता? आणि नागोबा शिवाय तुम्ही आणि काय करता? गणपती करता. जाता सेल जाता? लोक सवाय मागिना. आणि आणि नागोबा शिवाय तुम्ही आणि कसले मूर्ती बी करता? गणपती करता. पारंपरिक तुमचं आसा. कोणी आमकां सांगलेले एक वर्स विचारलेले पाचवाड्याचो आहा काय त्या खातीर आमी ह्या वर्सा एक करून 2 करून डिमांड आसा तेन्ना तुमी हे ना येयले जाल्यार चडशे हाडिना. आम्ही हे दरवर्षीप्रमाणे नागोबा हाडला आणि आमचो वार्षिक बिझनेस चालू असता. नागोबा देन आम्ही गणपती करता, पंटोपीन करता. आमचे प्युअर मातीचे असता. स्टार्टिंग नागोबाची आमची रेट आसा 50च्यान स्टार्ट आसा. 50, 100, 200 देन आनी व्हडली सायज आसा. म्हटल्यार सद्या हाडूंक ना आमी. अशें आमचें चालू आसता. रेट कित्याक वाडलो ह्या वर्सान असो? ना रेट आमची कितें जाता पेंट बीन म्हारग जाता न्ही सो ताका लागून मागीर लोकांक तें म्हारग दिसता मातशें. पण पेंटाक लागून रेट तशी आमची सेमूच आसा. जी रेट आमी लास्ट इयर दवरलेली न्ही तीच रेट आसा आमची ह्या. आनी मेन आमकां कस्टमरांचो सपोर्ट बीन बरो गावता. जितले आमी करता न्ही तितले आमचे सगळे सेल जाता. ह्या वर्सा आमी एक 500-600 सुमार केला नागोबा. सगळे सोंपपाचे हय सगळे सोंपता. आमचे कस्टमरांचो सपोर्ट बरो गावता. आमची फूल फॅमिली सपोर्टान आमी सगळे नागोबा मागीर आमचे गणपती आसता मागीर पंटोबीन तशें करता बिझनेस. म्हटल्यार बरसभर आमचो बिझनेस चालूच आसता. ह्या वाटे सेल कसो कितें आहा? बरोच येयला आनी बरें गिरायक जाता. आतां सद्याक कोण ना सांजचे येतले खूब जाणां. आतां आयतार वयल्यान आनी जाता सेल. ह्या वाटे रेट वाडला काय कमी जाला? रेट वाडला की सगळे कलर माती मागीर सगळे म्हारग जाता आनी रेटू वाडटा. तुम्ही वार्षिक बसता हांगा? हय आमी वार्षिक करता. कितके नाग करतात तुम्ही आता ह्या आमी करता 500-600. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 27व्या ऑल गोवा ऑल लेडी ऑफ मेर्सेस 8 सायड इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीत मेर्सेस कप 2026 चे नावेली विलेजर्स युनियनाक वस्ताद थारायला. चिंचणी इगर्जेच्या मैदानाचेर जाल्ले रोमांचक फायनलीत नावेलीन CRCC चिंचणीक 2-1 अशें हारावन बहुप्रतीक्षित वस्तादपण जिखले. ही सर्त शिल्ली स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ली. नावेली विलेजर्स युनियनान फायनलीची जोरदार सुरवात केली आणि आघाडी घेतली. सॅम परेराचो बरो पास मेळोवन रिचर्ड कॉस्टान नावेलीक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली.
27th ऑल गोवा 8 साइड फुटबॉल टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो सिंधी स्पोर्ट्स क्लबाच्या आजच्या दिसाच्या फायनलाक दोन्ही टिम्यो नावेली युनियन तशेंच नावेली विलेजर्स युनियन आनी CRC चिंचणी हे दोन्ही टिमी हांव शाबासकी दिता कित्याक तुमी आयज फुटबॉल टुर्नामेंट बरे भाशेन खेळले आनी आयज तुमी फायनलाक पावले आनी खरें दिसता आयज तुमी दोन्ही डिजर्वींग टीम फायनलाक फर्स्ट हाफ आमी पळोवपाक मेळ्ळा ते बरें फुटबॉल आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतम गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. फुडल्या कांय दिसांत गोंयांत मध्यम पावस पडटलो. राज्यांत नैऋत्य मॉन्सून सामान्य आसा. आमकां ढगाळ मळब आनी अचकीत वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. फाटल्या 24 वरांत गोंयच्या साबार वाठारांनी मध्यम पावस पडला. पावस सामको व्हड प्रमाणात पडलो, पूण ह्या वेळार उटंगराचो पावस, गडगडाटी वादळ वा वेगान वाऱ्याची कसलीच खबर ना. फुडल्या सप्तकांत गोंयांत मध्यम पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडल्या 24 ते 48 वरांत मळब चडशे ढगाळ आसतले आनी मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. एकंदरीत पावसाच्या पातळींत व्हडलोसो बदल जावपाची शक्यताय ना. गोंयांत अजूनय मोसमी पावसाचो उणाव जाणवता. दिसाचे तापमान 31 ते 32 डिग्री सेल्सियस आणि रातचे तापमान सुमार 25 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. सध्या गोंयांत हवामानाची शिटकावणी ना. गोंयांत मध्यम पावस, पावसाळो सामान्य, पावसाचो उणाव चालूच, हवामानाची शिटकावणी ना. सादारणपणान ढगाळ मळब, चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस. मध्यम पावस पडपाची शक्यताय. नुस्तेमाऱ्यांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो ज्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात त्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.